पे गणेश डाल दो मुझे। गणेश पे थोड़ा साइड में रुक जा, फोटो निकालता है। शेखर बाब, तुम्ही खजिनदार ह्या स्मशानभूमीचे, मुक्तीधाम स्मशानभूमी, तुमकां कितें म्हणपाचें आसा हेचे बद्दल? आज जे ड्रायव्ह केला पळय ते आज जे केला ते पळोवन खूब खोशी जाली म्हाका, कित्याक आमी खूब वर्सां जाली चिंतताले करचे पूण अचानक आमच्या गणेश शिरोडकर हाणेन आमकां अचानक म्हणजे आमकां मेवळ्ळे आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आमी अशें करूंक सोदतात, तुमचे कितें प्रॉब्लेम आसा? तर आमी म्हटलें काय ना, आमचे अध्यक्ष आहा तेंची परवानगी घेवन आमी सुरू करुया. आनी तेणी आयज हातीन घेतले म्हणून एकदम म्हाका खोशी दिसली. तुम्ही सतत शेतकार्यान आसता, सगळे शेताचें काम करता, तुमकां कितें अपेक्षा आसा? कितें शेतांनी लोकांनी भायर सरचें आनी शेत करचें कितें ना पळय तें? म्हाका खूब उमेद दिसता जेन्ना पळय नवीन शेत म्हणजे जी पळय शेतां कोणी पळय सांडल्या न्हू ते करतात, ते तर केले की म्हाका हांव स्व खोशेन तांकां हेल्प करपाक तयार आसा. केन्नाय तेंच्यांनी म्हाजे कडेन येवचें तेन्ना हांव तांकां हेल्प करपाक सदींच फुडाकार घेवपी. सरकारा कडल्यान जाल्यार पंचायती कडल्यान तुका कितें अपेक्षा आसा तेंच्यांनी हेल्प करचें म्हणून? म्हाका दिसता की पंचायतीन जाता ते तेंच्यांनी गोरवांचो बंदोबस्त करूंक जाय. गोरवांक लागून आजकाल खुबशे शेतकार फाटीं रावतात. तेंच्यांनी तर गोरवांचो जर बंदोबस्त करीत न्ही जाल्यार कोणूय आनीक सुबेज शेतकार सुद्दां फुडें येवंक शकतात. आनी जशे बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जशे हेल्प करता शेतकाऱ्यांक तशेंच हांव हनुमंत गोवेकर. हे पळय आमची स्मशानभूमी आहा न्हू, ती 2000 सालान हांव पंचायतीन मेंबर आसलो 97. तेन्ना हांवें हांगर फुडाकार घेवन हेचे भाटकारा कडसून परमिशन घेवन हांगा दुरीग बांदलेले, हे शेड बांदलेली, तसोच जळो भरपाक रूम बांदलेलो. आनी तेन्ना हांवें ही पयली बांदून एका हे हाडलेलो, आकार हाडलेलो. पयलीं हांगर कांय नासलें पूण तेन्ना हांवें एका आकार हाडलेलो आनी तेज्या फुडें बांदून जाल्या उपरांत मागीर थोडे लोकांचें कितें वयर खाला कितें आसता, थंय कितें हें जालें गेटीक लागून आनी कितें प्रॉब्लेम जालो म्हणून मागीर हांवें मातशें थोडें लक्ष हेचेर कमी केलें. आनी तो पर्यंत तरी हांव ते अजुनूय कमिटीन मेंबर आहा. मागीर हांव अध्यक्ष जालो. मागीर आमी जळो बिळो हाडून भरपाचें बी हें केलें. पूण मागीर एक मेंबर आमचो आसलो, तेणी ते मदीं मातशी थंय खंडासगी घातली, म्हणजे जळो बिळो भरूंक ना आनी ताका लागून मदीं मातशें जळवाची बी आमची जाणल जाली. पूण आतां परत दुसरी कमिटी हो आमचो दाबोलकर येयलो, ताका अध्यक्ष केल्या उपरांत परत आसले आमचो शेखर बाब ट्रेजरर आहा, तेंच्यांनी हें करून आतां ते बरें हें केल्लें आहा. आनी आमचो सपोर्ट आहा ताका, म्हाजो सपोर्ट सदांच आहा तांकां. आनी आयज आमचो गणेश हेणी आमकां फुडें सरोन तो तेंचे सस्ते गुलमोहर हे सस्त्यान तेंचे हें करून आयज झाडां लावपाक हें केलें आनी तो फुडें सरलो. आयज JCB हाडून. अध्यक्ष बाब, तुमचो फुडाराक हेच्या स्मशानभूमी बद्दल कितें प्लॅनिंग आसा आनी कितें प्रॉब्लेम आसा तुमकां? आता आमची हे हांगासर सायडीक जे रिटेनिंग वॉल बांदपाचे ते सध्या बांधलेले आहा. त्याच्या भितर जे आनी एक बांदपाचो आहा, ते बांदपाचे अधुरे उरलेले आहा. ते एक आमी आता गणेश शिरोडकर हे गुलमोहर संस्थेचे मेंबर आहा, तेंचे कडेन आमी विनंती केले. तेंच्यांनी ती एक रिटेनिंग वॉल बांदचो आनी त्याच प्रमाणे हरिजनांक जे जागो दिल्लो आहा तो आमी सेपरेट करून तांकां एक वळख बांदून दिवपाची आहा. ही 2 कामां तेंच्यांनी पुरी करची. त्याच प्रमाणे हे सराउंडींग जे आता आमी डेव्हलप केलां तेचेर आनी काही फुलांची फूल झाडां किंवा इतर जी झाडां आहा ती लावपाची, ब्युटिफिकेशन करपाचो असो विचार आहा. तेन्ना खंयची संस्थेन फुडाकार घेवन करता जाल्यार आमी तांकां अवश्य तेंचे स्वागत करूं. आनी त्या प्रमाणे इतर जी कामां आहा ती पूर्ण जाल्ली आहा. तेन्ना ही 2 कामां खंयची संस्थेन केली जाल्यार आमी खूब तेंचे आभारी आसतले. स्टार्ट. हांव गणेश दत्ताराम शिरोडकर. ही मुक्तीधाम स्मशानभूमी सीमवाडो हांजूण हांगासून उलयता. आयज आमी साफ सफाईचे हांगर ड्रायव्ह चलयल्लो आसा. साफ सफाई जाल्या नंतर हांगर आमी झाडांय लावपाची आसा. कमीत कमी 30-35 झाडां लावपाचें आमी ध्येय दवरला आनी ही झाडां लावन जगोवपाचो पण आमी तेंचो प्लॅन तयार करून दवरलेलो आसा. हे आमचे स्मशानभूमीचे अध्यक्ष एकनाथ दाबोलकर यांचे कडसून परमिशन घेवनूच आमी हे फुडें सगळे तयारी केल्ली आसा.
आणि आता आमचो स्मशानभूमीचो सेक्रेटरी बाब शेखर दिवकर हो आतांच हांगासून सगळें काम करून गेल्लो आसा. सो हेच्या फुडें बीन अशीच कार्य आमी चालू दवरतले. आमचे गुल मोहर फाउंडेशन हे संस्थे तर्फे आमी ही कामां खूब चालू करतली आणि अशीच फुडें चालू उरतली. कोणाय तो जागो आमचो आसा असो जाल्यार आमी खर्चान थंय झाडां लावन दितले. गुल मोहर संस्थेच्या तर्फे आमी झाडां लावन दितले. धन्यवाद. हेच्या फुडली माहिती आमचो स्मशानभूमीचो अध्यक्ष एकनाथ दाबोलकर तुमकां दितलो. एकनाथ दाबोलकर स्मशानभूमीचो अध्यक्ष. ही स्मशानभूमी सीमवाडा अंजून येथे वास्तव्य आहा. तेन्ना आमचे खूप वर्साचे स्वप्न असले की हांगसर ही जी माती अडचण असली ती डेव्हलप करून सुधारणा करून थंय झाडां